मुन्ना अब्बास हांव ऑल गोवा गार्मेंट एसोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी. सद्याक आमची अशी परिस्थिती जाला की आमी जे गार्मेंट डिव्हिजनचे जे जितले डीलर आहात सगळ्यांक असो प्रॉब्लेम जाला की आमी 3-4 महिने पयलींच आमी बुकींग दिता कपड्यांचे आनी सडनली लॉकडावन जालें. लास्ट इयर बी सेम जालें एप्रील मे आनी दीस इयर बी एप्रील मे आमकां खूब प्रॉब्लेम जाला. आमकां पळयात फॉर एग्जाम्पल बँकाचे लोन, बँकाचो लोन घेता तेजो आमकां इंट्रस्ट दिवपा पडटा. तेजो इंट्रस्ट जाला आमचे वर्कर आहा जितले गार्मेंट्स आहा जे डीलर ऑलरेडी शोरूम्स आहा गोंयांत तितले ते डीलर आहा ते स्टाफ आहा स्टाफाक सगळ्यांक सॅलरी दिवपा पडटा. सेकंडली आमकां टॅक्स ट्रेड लायसन हाऊस टॅक्स गार्बेज टॅक्स आमकां सगळें आमकां दिवपा पडटा. आनी आमी लास्ट 1 मंथ जालें आमी लॉकडावनात. ते गार्मेंट जावं ते टेक्सटायल जावं येवन आतां सीजन रेनकोट एंड अम्ब्रेला लास्ट इयर बी तशेंच जालें. हे वर्सा कश्टो करपाचो आमी कितें ते मातशें गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय आनी तितून आमकां कितें ना कितें सपोर्ट करपाक जाय. आमकां गव्हर्मेंटचो सपोर्ट जाय. आज आमी दुकान आतां 1 म्हयनो बंद करून आमी दवरला आनी आमी फोंडेकारान स्पेशली फोंडेकारान आमी 1 वीक पयलीं केल्ले लॉकडावन सेल्फ लॉकडावन. आमी दुकानान वचून आमी सांगून ते आमी सगळ्यांक आमकां सपोर्ट केला. सो हे खातीर कितें जालां आमकां समजा आतां गव्हर्मेंटान मंडेसून एटलिस्ट की दुसऱ्यांक दिला फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी आहा फ्रुट्स आहा आनी बाकीचे हार्डवेअर आहा इलेक्ट्रिकल आहा हेंकां दिला तशेंच आमकां बी दिवपाचें. एटलिस्ट हांव कितें म्हणटा आमकां 9 ते 3 दिवपाचें. आमकां 9 ते आनी आमकां इतली गरज आहा आतां सगळे डिलर की एवरी मंथ वी हॅव टू पे इंट्रस्ट. एवरी मंथ वी हॅव टू पे स्टाफ सॅलरी. आमकां आमची अशी जाला की आमकां आतां कांयच इलेक्ट्रिसिटी बील लायटीची बील ना भरले जाल्यार ती येवन करतले कट. ट्रेड लायसन ना भरले जाल्यार ती प्रॉब्लेम करतले. जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां चिंतून आमकां कशें बी करून आमकां मंडेसून आमकां चालू करपाचें आनी दिवपाचें. आमी कोरोनाचे वांगडा आहा. आमी तेजे अगेन्स्ट ना. लॉकडावन जाय आसलें म्हणून आमी सेल्फ केला लॉकडावन सारकें न्हू. आमी 1 वीक पयलीं केला सेल्फ लॉकडावन. पूण आतां अशें तशेंच चल्लें आनी फुडें घेवन गेले जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. आमी सगळे ऑल गोवा गार्मेंट एसोसिएशनाक प्रॉब्लेम जातले. इवन हांव तुमकां सांगता हांव ऑल गोवा फोटोकॉपी आनी ट्रेडर्स हांव अध्यक्ष. इवन म्हाका अशे कॉल येता जे झेरॉक्स मिशीन जे बंद दवरला पळया ते 20 ते 15 दीस बंद दवरले न्हू ते मागीर भितूर तेजे मॉइश्चर जाता आनी ते मिशिनां पेड्ड्या जाता मागीर. पूण ते पयशे जाय न्हू खंयसून हाडटले पयशे. सो वी रिक्वेस्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट आमकां मंडेसून रिक्वेस्ट आमी हात जोडून रिक्वेस्ट मागता की मंडेसून आमकां चालू करपाक दिवपाचें 9 ते 3. नाजाल्यार आमी तुमकां हे बी सांगता वेन देर वॉज कोरोना लास्ट इयर आमी खूब काम केलां. आमी केन्ना खूब काम केलां. डिप्युटी कलेक्टर केदार नायक DYSP PI मोहन नायक आमी बी केलां काम. आमी बी NGO चलयता. पूण कित्याक हे टायमार आमी एक दुसऱ्याक सगळ्यांनी हेल्प करून हे फुडें सरपाचें. वी इवन थँक्स फॉर डॉक्टर्स नर्स आनी जितले बी हे कार्यकर्ता जे कोणी कामां केला कोरोना खातीर. आमची एसोसिएशन हे सगळे आमी मेळून तांकां बी थँक्स म्हणटा. PI कडेन मिटींग घेतलेली तेन्ना PI सांगला आमी रस्त्याचेर छत्र्यो रेनकोट हे रस्त्यार विकता जाल्यार आमचे गोंयकार जे बारीक बारीक बिझनेसवाले तेंच्यांनी कितें करपाचें तेंच्यांनी कशे दीस काडपाचे. एक कशें आसा की जेन्ना खरोच पीक टायम आशिल्लो तेन्ना फोंडेकारांच्या हेजो बिझनेस फोरमान 8 दीस पयलीं लॉकडावन करून खूब सपोर्ट केलो. आतां खुबशे केसी कंट्रोलार आयला विथ हेल्प ऑफ ऑल. आमी लोकांनी SOP फॉलो केलो म्हणून आपलेल्या वॉरियर्सांनी उडोवपाचें काम केलें म्हणून व्यापारी संघटनेनूच आपलेल्या लॉकडावन बंद करून पाळून ताका हेल्प केलो. पण आतां केसी कंट्रोलार आयिल्ल्यो आसात. आतां सरकारान तेतून रिलॅक्सेशन एसेन्शियल कमोडिटीज म्हणून तातूंत 12 दिल्लीं आसा भितर. बाकीचे हार्डवेअर शॉप दिल्ले आसात प्रोसेस एक्टिविटी दिल्ली आसात. आतां हे करता आसतना आमचे फक्त कॉम्पिटेटर आसा रेडीमेड आसा तांचेर न्हय कित्याक हो असो विचार केला दिसता पळोवपाक. आनी हो जस्टिफायड आसा. बेजिकली आमच्या दुकानांनी गर्दी केन्नाच आसना. गर्दी चड आसा खंय फिश मार्केटा कडेन ग्रोसरी शॉपांनी मोबायल काही अशे बाकीचे अशे दुकान आसात थंय गर्दी आसता. आमच्या सारके बिझनेसमॅन गर्दी आसत ना. एकटो तुका कोण येतात घेवन वतात. बट आमचे सारके बिझनेसमॅन रस्त्याचेर जावं गाडयांनी विकतात तांचे कांयच कोणाचो हे ना कोण ताची बडी वन्ना.
पण हे दुकानाकार आमच्या थोड्यांची ओन असेल दुकानां असेल थोड्यांना भाड्याने घेऊन धंदो केले असतात तांचे रेंट चालू असतात तांचे नाही कितें हो असं पळोवपाक बारीक दिसतात ते तांकांय सॅलरी आसा तांकांय पोट आसा तांचो संवसार आसा आफ्टर ऑल तुम्ही सगळी जबाबदारी घेवपाक तयार आसा आमी आमचे कडेन जबाबदारी घेतात मिडियांनी कोणाची समज कोण उल्लंघन करता जाल्यार ते मुद्दम नदरेन आमच्या फोरमार दिवचे आणि आम्ही तांचे कांय एक्शन घेना जाल्यार तुमी तुमचे कार्य करपाचे लेडीज आणि किड्स असता तो स्टॉक असता तो 6 महिन्याचे वयर चलना ते मागीर सगळे आमचे खड्ड्यार पडटा आमचे कोण घेना मागीर तो स्टॉक आम्ही कितें करता रिक्वेस्ट तुम्ही आता पळया सकाळचे तुम्ही 7 ते 11 पर्यंत पळया कशी मार्केटात रश पडटा ती आणि म्हाका एक तुम्ही कंट्रोलान येयल्यो केसी समज जर वाडोवंक लागले फार्माच्यान तेजेर कशें कितें तुमी हें करतले पळय हेतून एक व्हेरी सिंपल थिंग आहा आता तुम्ही पळयला जेन्ना मार्केटात पळय सकाळचे तुम्ही भाजी पळया या ग्रोसरी शॉप पळया तुम्हीच सांगा फ्रूट शॉप पळया कितली गर्दी आसता पळया तुम्ही आय नो पोलीस कंट्रोल करता सगळे कंट्रोल करता तशेंच आमकां बी दिवपाक चान्स आमी जे कपडेवाले आहा या यू कॅन से कितें म्हणटा टेक्सटायल वाले आहा या रेनकोट वाले आहा या आणि दुसरे आहा तांकां बी एक चान्स दिवपाचें न्हू आणि सोशल डिस्टन्स एसओपी वी विल फॉलो जे बी एसओपी आहा आम्ही फॉलो करतले आणि कोण फॉलो करना न्हू तेंचेर आमी एक्शन घेतली कोण एसओपी फॉलो कर आम्ही तुमकां सांगू आज लोकांची अशी हालत जाला व्हेरी बॅड सिच्युएशन लोक आता लिपोन दुकान करता ओपन कित्याक लोकांकडे पयसो ना आणि तुमकां सांगता रिपोर्टराक अशें तुमकां दिसले दुकान हाफ बी तेजेर काय हे करूं ना कित्याक तांकां जेवपाक पयशे ना खाव तुमकां ते सांगता आनी एक सांगता हांव एक बायल आमची गोंयकार एक बायल ती म्हाजे कडेन आयली 8 दीस पयलीं आता म्हाका 500 रुपया दी म्हळें बाय कितें जाला मावजी अशी म्हळें आपल्या कडेन कांयच ना म्हळें हांवें तिका कितें दिवपाक दिलें पूण असली आज परिस्थिती आहा ही परिस्थितीन आमी सपोर्ट करपाक जाय गव्हर्मेंटान करपाक जाय सपोर्ट दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट